शिरगांव गांवांत दोन कामाचो शुभारंभ जाता। एक हॉट मिक्सिंग आणि श्री देवी लयराईची प्रसिद्ध तळी आयज सुशोभीकरण करून आयज लोकार्पण जाता। हांगासर ही शेवटच्या बाजून सांगता की ही तळी बांदता आसतना आमचे पयलींचे सरपंच भगवंत गांवकर आयज आमचे सेक्रेटरी आसात, तांच्या प्रयत्नान हे इन्वॉल्व जाले की हे काम करपाक जाय म्हणून, आणि ते फुडें सरून आयज आमच्या लेवलाचेर एक तीन म्हयन्या भितर हें काम कंप्लीट जालें। हें काम कंप्लीट करता आसतना अनेक अडचणी येयल्यो आसतल्यो, पूण त्या सगळ्या अडचणीचेर आमकां आमदाराचो पूर्ण साथ लागलो की त्यो अडचणी पार करपाक लागून, त्यो पार करून त्या सगळ्या अडचणीचेर मात करून आमी, आणि ताच्या बरोबर आमचे जे इंजिनियर्स आशिल्ले WRDचे तांच्यांनी साथ दिलेली आसा, आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर स्वता धोण आसा, म्हणजे ताका मोस्ट हें खबर आशिल्ल्या कारणान तांणी आपली कला जी आसा पळय किंवा खंयसरूच प्रॉफिटाचो खंयसर हें थेयनासतना, म्हणजे लक्ष थेयनासतना तांणी जें काम सुपर्ब पर्यंत करून थेयलां तें अगदी वाखाणण्या सारकें आसा। MLAच्या सहकार्यान बरीचशी कामां जाल्ली आसा। ती म्हणजे पयल्यान पयलो देवळा फाटलो रस्तो, मानसवाडार जे क्रॅश बॅरियर घातिल्ले, दुसरें काम ते खऱ्यांनीच गरजेचें आशिल्लें। दोणाचे तळयेचे एक्सटेंशन आनी ब्युटिफिकेशनाचें काम ते आयज आमी इनॉग्रेशन केलां। तशेंच अंडरग्रावंड केबलिंग, अपग्रेड ऑफ ट्रान्सफॉर्मर जे 150 kV आशिल्ले ते आतां 200 kV जाल्ले आसा। WRD खात्याचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर KP नायक, तशेंच आमचे एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट इंजिनियर कोकळे, मागीर JE आनी देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित, खास करून आमच्या ह्या देवस्थानाचे पुजारी, तांकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता। देवीच्या ह्या पवित्र अशा दोन तळयेचे एक्सटेंशन आनी सुशोभीकरणाचो लोकार्पण आयज हांगासर जालो। असंख्य भक्तांक जी सुविधा जी कमी पडटाली ती सुविधा खंय तरी डबल जावची, मोठी जावची ही तळी, म्हणून हो प्रयत्न करून आयज आमी हो प्रकल्प लोकार्पण करता। आनंद जाता अशा ह्या क्षणी जेन्ना आतां आमचे अध्यक्षान म्हटलें अनेक गांवचे भक्त हांगासर येवन ह्या तळयेचो आयज आस्वाद घेता आनी तेजें पवित्र राखपाचें काम तांकांय खबर आसा। आयज ह्या गांवांत ज्यो सुविधा नसल्यो ह्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक लागून देवी लयराईन आमकां शक्ती दिल्ली आहा, आनी तुमच्या सगळ्यांच्या बळाचेर हें जें पद बहाल जाल्लें आहा ह्या पदाचो पुरायपूर उपयोग करून सबंद मये मतदारसंघाक उपयोग तेजो जातलो। तशेंच प्रामुख्यान सांगता आसतना शिरगांव हो आमचो आवडतो गांव, ज्या देवीचो आशिर्वाद ह्या सबंद भावीक भक्तांचेर आसा। तसोच ह्या देवीन आमकां सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन हें काम करपाक लागून, मागीर मतदारसंघाचें काम फुडें घेवपाक लागून जे आशिर्वाद दिता हे खरोखरच आमकां ह्या आशिर्वादाचें एक बळ मेळटा, आनी त्या बळाच्या आदाराचेर आमी ही कामां फुडें घेता।